अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जमात अहमद मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से ये रैली निकलती है। 12 रबीउल अव्वल यानी उर्दू महीना इस्लामी महीने की 12 तारीख को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। तो जहान में पूरा जुल्म सितम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के बाद जुल्म ख़त्म हो गया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले औरतों को एक इज़्ज़त और वक़ार नहीं थी। छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और औरतों को शोहर मरने के बाद उसको ज़िंदा जलाया जाता था। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद ये सारी खुफियत और ये सारी तकालीफात दूर हो गई और इसी की खुशी में ये 12 रबीउल अव्वल है, हुज़ूर के बर्थडे का दिन है। हम बड़ी शौक़ के साथ इस दिन को मनाते हैं ताकि पूरी आलम में ये पता चले कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सारी दुनिया में जुल्मत का खात्मा फरमाया है। आमचे वर्सानुवर्स देस्ते रोज वॉइसाचे वांगडी समीर खान आनी तेजे सगळे वांगडी सदांच हो प्रोग्राम आमचे बर्थ एनिवर्सरी जो पॉकेट मोजाचो आसा त्या निमतान ऑर्गनायज करता आनी आयज आमचो जो जुलूस येवपाचो आसा आनी आयज आमकां खबर आसा जो मोहम्मद प्रॉफिट हो एक आमचो जगान एक व्हडलो सेंट आसा आनी मुस्लीम सगळे लोक ताका फॉलो करता आनी तेणेन एक आमच्या आख्या हेजे वर्ल्डान एक पिसाची मेसेज दिवपाक तेणेन प्रयत्न केलो आसा आनी ताका एक पीस तेणेन स्प्रेड केलेलो आसा एक नॉलेज आनी सगळे आमचे मुस्लीम भाव आयज सगळे फॉलो करता। तेंच्या लागून आयज तांकां सगळ्यांक ईदाची हांव शुभेच्छा दिवपाक मुद्दाम हांगा येयलेलो आसा आनी तेंच्या वांगडा खरेंच रावन म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक एक पिसाची मेसेज आयज सगळे धर्माचे लोक एकत्र येवन आयज बर्थ एनिवर्सरी आमच्या प्रॉपर मोहम्मदाचो सेलिब्रेट करता। ईद मिलाद ही एक आमची सगळ्याची व्हडली फेस्टिवल जावन आसा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयज तेंचो वाडदिवस आसा आनी सांगपाक म्हणल्यार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हे फक्त मुसलमानाक लागून नांव आयिल्लें, हे सगळे आमचे बाकीचे हिंदू जावं मुसलमान क्रिस्तांव सगळ्यांक लागून आयिल्ले आसा। तेमी सगळ्यांक सांगलेलें आहा रहमतुल आलमीन म्हणून तांकां म्हणटात आनी हांव म्हणटा की हे सगळ्यान मुसलमानाचो सगळ्यान व्हडलो दीस आमी बरें करून हें करपा जाय। तेमीन केन्नाच भेदभाव करूंक अशें आमकां शिकोवंक ना। जेन्ना पर्यंत तेमीन आमी तेंचे मात्र रस्त्याचेर चलता तेजे मात्र पावल्याचेर आमी पावल घालतात। आमचें एकूच म्हणप आसा की आमी सगळे जाण मेळून आसपा जाय। एक मनशेपण, एक कशें मनीसपण आसा तें तेमी आमकां दाखोवन दिल्लें आसा। भेदभाव करचे न्हू अशें म्हणून तेंचे सांगत आसा। आयज आमचो व्हडलो फेस्टिवल आनी आमी मागतात की सगळे जाण आमी मेळून आमी करपा जाय। आमचो हॉनेबल MLA हांगा आयिल्ले आसात, हे दाखोवन दितात की हितून भेदभाव ना, जात पात ना, जाल्यारच आमी फुडें सरतले आनी आमचो देश आनी आमचो सगळे कम्युनिटी वयर सरतली।